आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फाल्यां पेडणे जो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा त्या उद्घाटना खातीर तो पेडण्यान येता। हांव बहुजन समाजाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान माननीय पंतप्रधाना कडेन एक मागणी करता की आयज जे नावाचे जे राजकारण चल्लां ते थांबोवन स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकराचे नाव त्या एअरपोर्टाक ताणें स्वता आपल्या तोंडान डिक्लेअर करपाची ही हांव तेचे कडेन मागणी करता। स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री असले। त्यांचे कार्य इतके महान असले ते स्वता मुख्यमंत्री असताना सुद्धा कसल्याच तेणे हेचो उपभोग घेवंक ना। तेणी मुख्यमंत्री असताना स्वताची गाडी वापरल्या, स्वताचे घर स्वताचो बंगलो वापरला, कसलेच मानधन घेवंक ना। स्वताच्या पेट्रोलान तो सगळे काम आपण स्वता आपल्या पक्षांनी खर्चान करतलो असो आयज एकूय मंत्री जावं मुख्यमंत्री आमच्या गोंयान जावंक ना। तेचे इतके महान कार्य आसा। तेणी जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तेन्ना खेड्या पाड्यान मराठी शाळा उक्त केल्यो, जेणे करून शिक्षणा पासून बहुजन समाज ग्रामीण भागातलो लोक वंचित रावचो न्हू, हे तेचे खूब मोठे कार्य आसा। ही हांव आयज माझ्या पंतप्रधानाक जाणीव करून दिवंक सोदता। तांच्यांनी ते काम करचें की फाल्यां ताणें ताबडतोब भाऊसाहेब बांदोडकर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून स्वता आपल्या तोंडान घोशणा करपाची, जेणे करून मोदी हो सुद्धा एक बहुजन समाजाचो नेतो आसा। आयज आमचे खुबशे आमदार मंत्री आसात, स्वताच्या घरान रावून सुद्धा सरकारा कडल्यान भाडे घेता, पण ते भाऊसाहेब बांदोडकरान केन्नाच केले ना। स्वताच्या स्वखर्चान तेणी गोंयचे काम केले, देशाचे काम केले। अशे महान व्यक्तीचे नाव जे भावी पिढी आमचे तरुण आसा तेका त्याचो आदर्श दिवचो। आयज ते मनोहर भाई पर्रीकराचे सुद्धा नाव फुडें काडला। ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान घटनेन रावता त्याचे घर कसे त्याची जमीन केली आणि कुळ मुणकारांक ह्या आमच्या शेतकऱ्यांक न्याय दिवपाचो काम केला। त्याच्या उलट मनोहर पर्रीकरान ते अमेंडमेंट बदलून जी आयज मोपा एअरपोर्टार जी जमीन घेतल्या ती आयज सरकाराच्या घशान घालपाचे काम केला। बांदोडकराचे नाव तुम्ही जाहीर करा ही हांव पेडणेच्यान बहुजन महासंघाचो अध्यक्ष उमेश तळवणेकर सरकारा कडेन आणि आदरणीय पंतप्रधाना कडेन मागणी करता।